लायफ गार्डांचे संपाचो 14वो दीस सरकारान दृष्टीक दिल्ले टेंडर बेकायदेशीर दृष्टीकडेन सरकाराक लेबर दिवपाचे लायसन्सूच ना म्हूण आयटकाचो दावो सरकाराची खंय सगळी फुटींगपणां जाल्ल्यात सोमारा धरण्याक बशिल्ल्या लायफ गार्डांक तेंको दिवपाक शेकवाले टॅक्सीवाले आनी बाकीच्यो कांय संघटना पावल्यो लायफ गार्डांक तेंको दिवंक बाबू आजगांवकरय पावलो हांगा शेक ऑनर्स येयल्या स्मॉल गेस्ट हाऊस हट्सवाले येयल्या वॉटर स्पोर्ट्सवाले येयल्या त्यांच्या खावपाक आणि ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक गब्बर करपाक त्यांची एक एजेंडा आसा हो एजेंडा आमी सगळे मेळोन हो एजेंडा त्यांचा सक्सेस करून दिवचे ना पूण आयज हांव तुमच्या समोर कांय अश्यो गजाली दवरता जितून ह्या सरकाराची फटींगपणां तुमकां कळटली गव्हर्मेंटान टेंडर जें दिलां वॉटर सेफ्टी सर्विसीस प्रोवायड करपा खातीर हें टेंडर दृश्टी लायफ सेवींग सर्विसीसाक दिवंक ना हांगा म्हटलां द टेंडर इज गिवन टू दृष्टी स्पेशल रिस्पॉन्स सर्विसीस प्रायवेट लिमिटेड इन व्यू ऑफ द टेंडर गिवन बाय देम सो हाजो अर्थ दृष्टी लायफ सेवींग प्रायवेट लिमिटेडाक टेंडर मेळोंक ना सो हो टेंडर जें चलता 2014 ते 2000 आतां म्हणसर हें इल्लीगल आसा एक कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सरकाराक लेबर पुरवणी करपाक जाय जावं कसलेंय काम करपाक जाय जाल्यार ताणें लायसन घेवंक जाय आनी सेक्शन 12 प्रमाणे ताणें लायसन घेवंक जाय हांगा ताणें लायसन घेतिल्लें ना तुम्ही जे लोकांचे जीव वाचयतात ते आज सरकार निजला तुमचो जीव वाचोवपाक तयार ना ही आज परिस्थिती जाल्ली आज भंय दिसता की हो सरकार खंयच्या खंय व्हरपाक लागला लोकांक आरोंदा जेटीर ड्रेजिंग कशेंच करूंक दिवचे नात म्हूण थळाव्यांनी नेट धरला विरोधी पक्षांत आसतना ड्रेजिंगा आड आवाज काडपी पार्सेकार मुख्यमंत्री जाले उपरांत घुंवलो कित्याक काय म्हूण थंयचे एक्टिविस्ट आनी थळाव्यांक दुबाव ड्रेजिंगा आड आयतारा किरणपाणी केरी तेरेखोल पालये बचाव समितीची सभा जाली सभेक एक्टिविस्ट आनी राजकीय फुडारी आशिल्ले ड्रेजिंग जे झाले त्याच्या खातीर इम्पॅक्ट असेसमेंट जावपाक आसा एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट त्याच्या नंतर मागीर तुम्ही तुमचे म्हणणे सांगपाक जाय आमी इतके ड्रेजिंग करतले अशें करतले तशें करतले त्याचो इम्पॅक्ट कितें जातलो तो लोकांच्या समोर दवरचो पडटा लोक मागीर तेचेर निर्णय घेतात आनी मागीर सांगतात ते हानिकारक काय बरें आसा ते पण हांगासर जाला कशें सुलतानी कारभार जाला सगळे एकाच माळेचे मणी म्हणून हे प्रश्न परत परत वाडटा आज आमी कितले बऱ्या पद्दतीन वागू किंवा बऱ्या पद्दतीन सगळें करूं पण तुमच्या भुरग्या खातीर ह्या गजालीक रस्त्यार येवचें पडटलें कदाचित तुमकां मोठे आंदोलनय करचें पडटलें आनी हांव तुमकां आतांच सांगता की हांव तुमच्या शेवट पर्यंत आंदोलन तुमच्या बरोबरच आसतलो महाराष्ट्र गव्हर्मेंट अँड गोवा गव्हर्मेंट हे तिगूय जाण मिलाप आसा कित्याक सांग हो सगळो प्रोजेक्ट त्या व्हायट वॉर्चिट कंपनीचो न्हू हे कोण आहात ताका भितर जायते जाण शेअर होल्डर आहात आनी व्हडले व्हडले शेअर होल्डर आहात आनी हाकाच लागून 10,000 कोटी आयज तो नितीन गडकरी सांगता हांवें ताका सांगलें नितीन गडकरी म्हाका 1,000 कोटी दी हांव आख्खे पेडणे सुदरायता आख्खे पेडण्यान डेव्हलप करता पूण न्हू त्या प्रायव्हेट मनशाक केरयेचे तेरेखोलचे आणि पेडण्यातले कांय नागरीक अडजांक सुमार सीएमाच्या घरा गेले बिरेस्तार आसले सीएमान आमकां चलता चलता अपॉइंटमेंट घेतलेली प्रायर अपॉइंटमेंट घेतलेली आमचं काय ऐकून घेवपाचे सर मनस्थितीत नसले आणि आम्ही घरातल्यान त्यांच्या गाडयेपर्यंत वयता असताना चलत सांगला सर अशी 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 समस्या आसा काहीतरी करा घेऊया एक विराम